ताजें जें कंडिशन आहा हें कंडिशन तशें आउट ऑफ डेंजर ना. तो एक्स्ट्रीम ट्रॉमा ताका जाल्ली आहा. ताका भंय दिसता, तो उठटा सडनली, तो हेल्युसिनेट जाता. सो दीस इज अ सिम्पटम ऑफ एक्स्ट्रीम ट्रॉमा. सो म्हाका दिसता की हो इशू जे म्हणसर तो सारको जायना ते म्हणसर आमकां आनी जें कितें कळूंक जाय तें अजून आमकां कळूंक ना. सो जे सरकाराचो प्रयत्न आसूंक शकता गुंडाळपाक की सगळे धरले जालें कोत काबार सोंपलें म्हणून तें तशें सोंपूंक ना. तातूंत खूब लूज एंड्स आसात आनी ते म्हाका दिसता मेळपाक टायम लागतलो. सो आतां एक सत्य परिस्थिती म्हणटी अशी आहा की एक सर्वसामान्य शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटींतलो राम जो सत्य उलयता आनी सरकाराक एक्सपोज करता, ताका खोटांनी मारला, दिसा ढवळे मारला आनी ताका असो मारला की तो जिवनची मरूंक शकतालो. ही परिस्थिती खरी आहा आनी हें गोंयांत सुरवात जाल्लें आहा. आनी हें कलेक्टीव कॉन्शियन्स सगळे गोंयकारांचें हें गोंयकारांक वायट दिसता आनी ताजेर कितें तरी ठोस कारवाई जावंक जाय हें लोकांची लोक मागता. हाजे मदीं बीजेपीच्याच आमदारांनी स्टेटमेंट काडला की हें कांय ना, हांकां कोणें पुलिसेन धरूंक ना, हांकां सरेंडर केल्या. हे जेन्ना असले पुरावे रुलींग पार्टीचेच आमदार उलोवंक लागतात तेन्ना मॅटर मातशें कॉम्प्लिकेट जाता. हातूंत कोणाचो तरी हात आसा अशें दिसूंक लागता आनी हो हात जर खरो आसा जाल्यार हो एक्सपोज जावंक जाय. पूण आज मेरेन मूळ गोंयकार कम्युनिटी जी आसा तांकां एक कळपाक जाय की जे जय श्री राम म्हणटात तांणी सत्य उलोवपी रामाक खोटांनी राजधानीन दिसा ढवळ्या मारिल्लो आहा आनी हें गोंयकार खपून घेवचें ना. आता तुम्ही अल्टिमेटम दिला मंडे पर्यंत. आमी अल्टिमेटम दिला की मंडे पर्यंत मेन जो मनीस आहा ताका धरूंक जाय. फक्त ज्यांनी केलां तांकां धरून जावचें ना. आतां फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन कलेक्टिवली घेवंक जाय. ताजे पयलीं प्रोग्रेस ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन हॅज ऑल्सो टू बी सीन. धरल्या ते कोणाक धरल्या, कितें धरल्या. देर मे बी स्टील मोर एस्पेक्ट्स टू दीस केस which have not come to light, which may come to light after Rama gets well. Rama अजून मेरेन सारको ना. म्हाका दिसना तो अशें पोजिशनान आहा की तो स्टेटमेंट करूंक शकता आनी ताका तितली याद ताची स्मृती तशी बरी आसा अशें म्हणूंक जायना. मे बी इट वील टेक टायम. थँक्यू.